भाशेन आमी देवा दिवपासनान घेता आमचे फिरगोजऱ्या 2 वर्सां बदतात आनी हे फिरगोज वाडटा आनी चोडटाय पळोवन आमकां उर्बा येता. आज आमचे पात्रोन विजय सरोजी बरोबर समोर उमटा आनी परबे सवयार कोण भाशेन भरवाशाची आवय ती जाली जेजूक आनी ती आतां पवित्र सभेक कोण भाशेन भरवाशान फुडें वचूंक गोठाय बळिता हे आमी ह्या नव्यान हाडलां. तो हाजे दिसा आमची जवळची फिरगोजकारां खुशाल आनी ताची खुशालकाय आमी उपोट पडयल्या तांच्या समोरवण्यांनी नव्यानाच्या दिसांनी आनी वावरान सेवाधर्मान कोण भाशेन ताणें उर्बेन उमेदीन वावर केला. तांकां सगळ्यांक वाचतना ताजो आशिर्वाद मागता आनी परब सगळे आमच्या गांवचेर बरेंपण हाडूं. पेस आसा, जाणटे आसा, पोटेस्तां उरतात, गोश्टवती वार करतात, तांकां सगळ्यांक देवा रातचें सांबाळची. सो सगळ्यांक परब बरी आनी खुशाल जावं. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.